मातेवाचे शुभ वर्तमान. जेजूची कीर्ती उपराजा हेरोदीच्या कानार पडली आनी ताणें आपल्या राजवाड्यांतल्या मनशांक म्हणलें, होच तो स्नानदातार जुवांव, मेलेल्यांतलो जिवंत जाला. देखून विस्मिता ओचोऱ्यांक करची पदवी ताचे सोवे हुशार आसा. हेरोदेस म्हणलोले आपले भावा फिलिपाचे बायलेक लागून हेरोदिनूच स्नानदातार जुवांवाक धरून बांदलोलो आनी बोणकोणीन घाल्लो. कारण जुवांव ताका म्हणटालो, तुजे भावाचे बायलेक तूं घेवन आसाय तें तुजें कर्तूब सारकें न्हय. ताका तो जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांक भियेतालो, कित्याक लोक जुवांवाक प्रवादी म्हूण मानतालो. उपरांत हेरोदीच्या जल्माच्या दिसा हेरोदेसाची धूव सगल्या मुखार येवन नाचली आनी हेरोद इतलो खुशाल जालो की आपणा कडेन ती मागीत तितलेंय तिका दितलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें भासायलें. आवयन तिका शिकयल्या प्रमाणें तिणें मागलें, स्नानदातारा जुवांवाची तकली एका ताटान घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. राजा कोंती बरीच जालो, पूण सोपुताक लागून आनी पंक्तीक बसलेल्यांचे भिडेक पडोन ताणें ती तिका दिवंक लायली आनी मनीस धाडून बोनकोणींत जुवांवाचें शीस कापलें. ताची तकली एका ताटांत घालून हाडली आनी चेडवाक दिली आनी ताणें ती आपल्या आवयशी व्हेली. जुवांवाचें शीस आयलें आनी ताणी ताची कूड व्हरून निकिपिली आनी वचून जेजूक ही खबर दिली. देवाचें उतर हें.